केन्ना म्हणलो ना, केन्ना वाकाडणी केल्लो ना. जायते थॉट्स असते. मोग आसपा जाय, शांती आसपा जाय. विथ टाइम एवरीथिंग चेंजेस. ऐकलंय दुसऱ्या कानाचो भायर मातय दिसते. हाय, हॅलो, केशा हाय सगळीं? हाय बरी? गोंय केशा आहा? पावस पडटा? हिंग पावस ना, हिंग गरमी आहा. केन्नाय मावता इल्लो इल्लो तरी पड रे पावसा. पावस येना. सान म्हणटा आय रूल दुबय, नॉट द रेन. केन्नाय न्हू एशें कोन्न मुगे मूड ऑफ आहा आनी बरें एशें कोन्न कोणें मुगे तकली पिळे केली जाल्या न्हू. हांव मुगे स्ट्रेस बस्टर कितें जाणा हांव ते इन्स्टाचे हें चोयता, कॉमेडी रील्स चोयता. नातर हांव मुगले ब्लॉगां येता, मुगले व्हिडिओचे जी कॉमेंट कोतायचे व्हडले व्हडले पॅरा घातायचे तेंगे वाचिता. म्हाका इतू बरें दीस जाता. आनी एशें कोन्न तुमी वाकाडणी कोतायचे हांव ते वाचिता. बरें दीस वता. यू नो, most of your comments they are like my stress busters. इतू जिवा बरें दीस जाता. खुशालकाय आनी शांती आनी संतोष आनी सगळे मेळटा तुमगे कॉमेंट्स वाचून. यू नो, जे भाशी तुमगे ब्लॉग चोयन खुशालकाय मेळटा ते भाशी तुमगे कॉमेंट्स वाचून म्हाका इतू खुशालकाय मेळटा. सो आय वॉन्ट यू ऑल टू एन क्वेश्चन तेंकां जितल्यांनी मे बी मुगे व्हिडिओज चोयताय बट केन्ना तुमी केन्ना कॉमेंट केलो ना. ओके, I wanted to know why you all have subscribed to my channel. कित्या reason, कित्या लागोन. Okay, it would be better if you all could elaborate like a big para so that I can read nicely and enjoy your comments. Okay, even suppose haters बी हाय जाती subscribe करपा नाय न्हू. केल जाल्यार तुमी सांगाय कित्या केल ते. तुम मुगे व्हिडिओ बरें दिसना पण स्टील तुम कित्या सबस्क्राईब केल ते सांगाय. और तुम व्हिडिओ कित्या चोयताय तेय सांगाय. तुम लायक जायनाय बट स्टील चोयताय आनी म्हाका नाक जालो मुट्टाय आनी वयताय सुसेगाद. हांव मागीर तुमकां रिपोर्ट कोता आनी मागीर ते कॉन्सिक्वन्सीस तुम नकोय कितें जातो ते. तुमकां रिपोर्ट कोतकच कितें जातो ते तुम नकोय. सो जी बरी कॉमेंट घातायचोय, वाव, यू ऑल मेक माय डे. इतू हॅपी जाता वाचून, पोत्तून 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 वाचिता आनी एशको बाय हार्ट जाताय ती नावां पोत्तून वाचून वाचून. आनी केन्नाय टॉपीक आसना उलोवपा बट थॉट्स आसताय. लायक मोस्टली आमी चडशी ओवर थिंकींग कोताय न्हू, सो जायते थॉट्स आसताय. बट केन्नाय दिस वता ना शेअर कोना तेज्या बरें डिबेट जाता मागीर कॉमेंट सेक्शना. I know तुम agree जातली with some of the things that I share, but mostly I'm different people. आमगे opinions, perspectives different आसताय. So केन्नाय ती डिबेट जाता ते मागीर डिबेट चालूता. सो तेज्या बरें एसो टॉपिकाचे उलयन नो यूज. ओके, शांती आसपा जाय. यू नो, मोग आसपा जाय, शांती आसपा जाय. सो दॅट कोणा टेन्शन ना, म्हाकाय टेन्शन ना, तुमकांय टेन्शन ना न्हू. तुमगे स्ट्रेस बस्टर्स कितें. तुम कितको सपोज तुमी टेन्शन आहा, जायते वरीज आनी जायते तुमगे मूड ऑफ आहा, स्ट्रेस बस्टर्स कितें. एक मनीस आसता न्हू विथ हूम वी कॅन शेअर. ते भाशी हांव सगळे मुगे मामा सांगता. मुगे टेन्शन हांव मामा दिते भाशी जाता. केन्नाय दिसता हांव चड टेन्शन दिता ते भाशी. तेका लागून एशको बरें एशको सारके बरें मनीस आहा आनी टायम आहा न्हू त्या मनशा फ्रेंड आयकपा. अ गुड लिसनर आसपा जाय. यू नो, अ फ्रेंड म्हणटाय तो गुड लिसनर आसपा जाय. सो that person, he or she has time to listen to our problems. and सगळीं बिजी हाय आपआपणे लायफान, यू नो, आनी सगळीं हिंगा थिंगा हाय, टायमिंग्स डिफरंट. सो हांव सगळे कोत्ता म्हणल्यार हिंग
9 9:30 जात जाल्यार इंडिया बी चड लेट जाता, टायम आसना. सगळीं आपआपल्या लायफान बिजी हाय एवरीबडी. सो कोणा पासत टायम आसना. एक टायम आसता जेन्ना सगळीं म्हणटाय पावतलीं. I will always be there for you. I am there to listen to you. Asnei. With time everything changes. सारकें न्हू. स्पेशली मदर्स हाय तेम हें नोटीस केलां आसतलें, तेम एक्सपिरियन्स केलां आसतलें. तेंगे एश कोन्न पयलीं फ्रेंड आहलीं बट आतां सगळीं दूर 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 जालीं. आनी ती प्रॉब्लम हाय आपल्या भुरग्यांक शेअर कोत्ताय. बट जेन्ना भुरगीं पयस आहाय जाल्यार ती कोणाक शेअर कोत्तलीं. तुमी कोणा हाय एश कोन्न एकलीं रावताय बट तुमकां कोणा कितें शेअर करूं आपणे प्रॉब्लम सांगपा. यू ऑल डोंट हॅव अ गुड लिसनर. जे मनशा कडेन एक मनीस आहा टू who will listen to their problems, who will give them a solution, they are blessed. Yes, they are. तुमगे कोण नाही जाल्यार तुमगे प्रॉब्लम्स आयकपा तुम कॉमेंट्सा म्हाका सांगाय. I will listen to you all. I am a good listener, you know. I might not give you all the solution, but जे तुमगे प्रॉब्लम टेंशन बी हा न्हू ते मातशें हें जातलें, मातशें पीस ऑफ मायंड आनी मातशें काम जाता. तुमी कित्याक चड टेंशन आहा आनी चड प्रॉब्लम आनी चड ओवर थिंकींग केलें न्हू मागीर हें जाता पत्तन तकली सारकी हेडेक आनी वर्स जाता मागीर. ओके, तुम कितें आहा जाल्यार कॉमेंट्सा सांगाय. और मे बी तुम सांगपा नाय जाल्यार सांगाय इवन आय एम फेसिंग सम प्रॉब्लम. आय विल प्रे फॉर यू ऑल. ओके, टुडे आय प्रेड फॉर यू ऑल इन द चर्च. जे इवन तुम कितें प्रॉब्लम आहा, तुमगे कितें ड्रीम्स आहाय, कितें सपनां हाय जाल्यार देवा मुगे सबस्क्रायबर हाय चोय तेंगे फुलफील कर मू, तेंगले मागणे आयक मू. यू नो, इफ यू हॅव अ सिस्टर न्हू बरें. तापयता हांव केन्ना मुगे भयणी तापयता. म्हजेवन ल्हान तापोवपा जाता म्हज्यान बट एशको ते म्हाका हितू रिल्स धाडटा कॉमेडी रिल्स बी मागीर बरें दिसता. चडशी प्रॉब्लमां मुगे मामा सांगता. बट भयण आसल्या बरी, सिस्टर आसल्या नो वन कॅन रिप्लेस अ सिस्टर. कळ्ळें न्हू. भावांगे खबर ना म्हाका. भाव एक कान आयकल्यार दुसऱ्या कानाचो भायर माताय दिसताय. भावांगे खबर ना आनी एश कोन्न भावांगेलें खबर ना म्हाका. ओके, सो भयण आयकता. ओके, आयकता. तापयल जाल्यार तापसाणी खाता. मागीर आम केन्ना उलयनाय. हय, बट यू नीड टू. फ्लायान येता मुगे व्लॉगां येनाक रे बाबा. सो you, those who have sisters, they are the luckiest. I'm the luckiest, you know. तुमगे कितू जाणाय भयणां हाय? भयणां हाय फ्लायान स्वता येता. भयणां हाय तुमकां. तुमी सांगाय इवन इफ यू आर द luckiest. ओके, so do you all enjoy your company? Do you all enjoy being with yourself? तुमगे ओन कंपनी तुम एकली आहाय. कंपनी म्हळ्यार एक कंपनी न्हू, म्हळ्यार तुमगेलो सांगात तुमगलोच आनी कोणा. तुम एकटी आहाय आनी तुमकां लायक जाता. वो तुम चड एशको बेजार येता. कित्याक एक पाट डिपेंडंट आसताय चोय आमी. एशको ल्हान भुरगीं आपणाय आवयचेर, एक भयण भावाचेर, भयण भयणीचेर, भाव भावाचेर, ते भाशेन कोण आसपा जाय एशको घारा. सो बट केन्नाय टायम येता जे भाशेन हांव आहा चोय एकलें रावपा पडटा. सो यू नीड टू एन्जॉय युअर ओन कंपनी, यू नो. ते कोच न्हय
ते तो एशको फोन पासून केन्ना फोन करता जाल्यार सगळीं बिजी आसताय केन्नाय एशको राती बी केन्नाय एशको बेजार येता आनी नेक्स्ट डे म्हाका हॉलिडे आहा न्हू जाल्यार ते मुवी बी कांय चोवपा दिसना म्हाका कोण उलोवपा जाय दिसता बट चड रात जात न्हू सो यू नीड टू एन्जॉय युअर ओन कंपनी ओके सो केन्नाय हांव कितें कोता एशको चड बेजार येता फोन काड उलय चित मनीस आहा तुजे मुखार तूं उलयता अज्यूम कर लायव्ह आहा तूं सो तुजे मुखार तुजे फ्रेंड कोण आहा तेका उलयत तुजे भाशेंत हांव तुमकां उलयतां ते भाशेन टायम पास जाता म्हगेलो ओके ते भाशेन आय एन्जॉय माय कंपनी ना तर तुमकां कितें हॉबीज आसपा जाय ओके ड्रॉइंग पेंटींग प्लेइंग इंस्ट्रुमेंट्स ओके रायटिंग गार्डनिंग करूंक मुको प्लॉट ना गार्डन ना ओके सो एशको लिसनिंग टू म्युजीक एंड ऑल बट केन्नाय एशको ते म्युजीक तू केन्नाय न्हू तुगे फेवरेट म्युजीक तुगे फेवरेट मुवीज पासून नाक दिसताय तू फकत एक मनीस जाय दिसता उलोवपा सो तेका लागून व्लॉगिंग करे तुमी करपा जाता उलय कॅमेरा काडाय उलय आनी समजाय म्हजे मुखार मनीस आहा द फोन इज अ पर्सन ते भाशेन ओके ट्राय करे आनी म्हाकाय सांगाय ओके आनी कितें आनी जाल 5:30 सो फाल कामां वचपा जाय अकडे मंडे म्हाका बेजार येता यू नो मंडे म्हाका लायक जायना म्हाका मुगे फेवरेट डे खंयच्यान टू फ्रायडे बिकॉज ते दीस म्हाका दिसता नेक्स्ट डे कामां वचपा नाका हॉलिडे यू नो फेवरेट डे मुगे फ्रायडे इवनिंग म्हळ्यार मंडे म्हाका इतू हें जाता आनी संडे इवनिंग ओके इतू चिंतप येता वय फाल कामां वचपा जाय फाल उठपा जाय बेगीन वचपा जाय हेका थिंग वचोन बसी लायनी रावपा जाय हे कर बसी हिंगसो थिंगा ऑदर मागीर थिंगसो कामां हे कर आनी मागीर पोत्तून येवपा आनी ट्रॅफिक आहा जाल्यार 2 वरां सो हें चिंतल्यारू म्हाका एशें कोन्न आतां मंडे नाका दिसता इतू बेजार येता सारकें मागीर एशको वेनसडे थर्सडे एशको दिसता फ्रायडे लागीं पावलो न्हू विकेंड पावपा येयलो आसूं ह्या 2 दीस उरला 1 दीस उरला एशको चिंतून हांव कामां वयता यू नो ते भाशेन तुमकांय तेशें जाता बेजार येता सारकें मागीर विकेंड येतकच मागीर हांव चिंतिता कितें करपाचें कितें रांदपाचें तें आनी चिंतपा पडटा आयज कितें रांदपाचें विंडो ओपन केला फ्रूट हाडलो चोय तुमकां दाखोवपा जाय बरें दिसताय चोवपाक सो फ्रूट चोय खंयच हाय ती इजिप्टा ग्रेप्स ओके रेड ग्रेप्स एप्पल ऑरेंज आनी प्लम्स हे फ्रुट्स चोवपा बरी दिसताय न्हू तेका लागून म्हळ्यार तुमकां दाखोवया कलर्स बरे दिसता आनी ग्रेप्स इतू टेस्टी आसताय ते पळोवन मामा सांगलें ग्रेप्स हाड ती म्हळ्यार आवय तोंडी पोतून जातली बट घेवन येयलो हांव ते बरे दिसताय आनी हांव तुमगे कमेंट्सार रावतलें ओके सांगाय ओके कित्याक सबस्क्रायब केलें मुगे चॅनल कित्याक तुमी चडशी मुगे जी सबस्क्रायबर हाय चोय जी हांव वळखना स्ट्रेंजर्स बट आतां तुमी लायक मुगे यूट्यूब फॅमिली तुमी चडशी सांगलो हा चोय तूं बरे व्हिडिओ कोता म्हाका वळखताय तेम पासून केन्ना म्हणलो ना केन्ना वाकाणणी केल्लो ना केन्ना एक उतर पासून म्हणलो ना चोयताय आसतली बट केन्ना म्हणलो ना बट तूं मोठाय तें पुरो म्हाका सो थँक्यू सो मच सो सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग हांवें रेसिपी शूट केलो हा हे ब्लॉगा एड केलो ना बिकॉज टू लॉंग व्हिडिओ जातलो सो ती रेसिपी न्हू रिक्वेस्ट केली हांवें यूट्यूब शॉर्ट्साचेर दाखयल्ले पूण रेसिपी शेअर करूना सो नेक्स्ट ब्लॉगान ती रेसिपी येतली हुंयच रेसिपी ती तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान कोट्टली ओके सो थँक्यू सो मच फॉर ऑल द लव
डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल आणि टेक केअर ऑल ऑफ यू. ओके, आय विल प्रे फॉर यू ऑल. बाय.